हाँ लेटर में पोस्टपोन झाला केन्ना केलें लेटर डेट नको न्ही डेट केन्ना दी हें म्हणून दवरपाची जी एप्लिकेशन फ्रॉम ना कॉपी न्हू तुमी आमकां जी दिला पळय तेजेर आमकां कांयच कळना तुमी केन्ना लीव एप्लाय केला आनी कितें केला काय म्हणून ना आमचं सेक्रेटरी सांगता पोस्टपोन म्हणून एका सांगता पोस्टपोन सेक्रेटरी पण आमकां सांगता आणि आमी कित्याक हांवें सर तुमकां पयलेचो व्हिडिओ आमी कितें केल्लें आपलो पावर आहा पळय 6600 तुमी तेन्ना नाशिल्ले 66 तिने आपलो पावर यूज करूंक नाहलो आणि 66 आहा तो इट इज नॉट स्टँडिंग कॉल चालू जाता म्हणजे ताका दुसरे आनी 63 लागना 4 लागना तुमचो तो एफिशियंट पावर सो तो करना आसलो म्हणून आनी एक मेल केली ताका सगळें काय कितें ताका सांगलें हा ती व्हडली मेल आसली आनी तो म्हाका रिप्लाय तरी करो म्हाका कितले सर ऑफिसर 2 आसा 1 आसा 2 आसा आमकां तेन्ना नोटीस येयल्ली तर ती नोटीसर कितें बरयलें की कोण तो म्हणटा एक्सटेंशन ऑफिसर 1/2 आशिल्लो आनी हेजे दोगांचे भितरले येवपा आतां हेणी एक्सटेंशन 1 का 2 ऑफिसर वचर आनी तो दुसरो कोण पंढरपुरा गेला कोण सेकंड फर्स्ट आयज बरो ना फर्स्ट आहा आयज बरो ना तारीख 1 की 2 you to 1 and 2 खंय आहा कॉलेजान आहा आमी तेन्ना नोटीस तुमची पळय आमकां दिसलें की 1 नाजाल्यार 2 तरी येतलो म्हणून ताका लागून ते आमी पळयता तशें तें बरोवंक ना न्ही मेडिकल आहा म्हणटा 2 येवची ना म्हणून कितले दिसा निवड केला निवड कमा मेन म्हटल्यार सर हे लेटर जे केला पळय हेचेर तारीख ना काय ना रॉंग कोणतो ना फक्त नाव बरयला सायन मारला एड्रेस ना तेजेर पोजिशन ना पयल्याचें धाडना आता आयज सर तेणी हें केलें न्हू आतां तुमकां आनी एक दाखयता आतां तुमचें कितें चल्लां व्हिडिओ ऑफिसान आतां आमकां तुमी फर्स्ट टायम तुमी कितें केल्लें आमकां एक हें काडलेलें फर्स्ट इन्स्पेक्शन काडलें कितले 13 तारीख आं तें तुमी पोस्टपोन केलें 4-10 तारीख दवरलें तें पोस्टपोन केलें आनी मागीर परतून तुमी हय हें काडलें आतां म्हाका सांगात सर तुमी एवरी टायम हे इन्स्पेक्शनाची तुमी आयज आतां फुडें फुडें सकलीत आहा पळय आनी गेल्या फावटी सुद्दां तशेंच आयज इन्स्पेक्शन आहा जाल्यार आदले दीस तुमी आमकां सांगता पोस्टपोन जालें तेणी लेटर केला म्हणून कोणी पाड्डेन वर ते सेम
आदले दीस तुमकां लेटर येता आनी त्या दिसा तुमी आमकां आदले दीस तुमकां लेटर तुमच्या ऑफिसान येता त्या दिसा तुमी सोमतेच ऑर्डर काडटा तुमी आदले दीस लेटरां पयलीं म्हणल्यार घेतात खंय ताची ना त्याच्यावर एक झाले आयज तुम्ही फुल आमचो टाइम वेस्ट केला आयज हेच्याय पयलीं तुमी जी डेट दवरलेले कित्याक आमी बेकार न्हू आमकां खूब कामां आहा फाल्यां आमी जेन्ना हांगा टायम दवरता आमचो शेड्यूल सगळो दवरता आमची टीम दवरता सगळे आमी दवरता तुमच्या कडेन दवरता तुमी आदले दीस आमकां लेटर धाडटा की हे पोस्टपोन म्हणून आनी तुमी आदले दीस तुमकां तो लेटर धाडटा पळय म्हाज्या तुम्ही रिसंटली जॉईन झाला पूण ह्या ऑफिसांच्यान हांव ऑफिस चेअर आनी ऑफिसा कडेन हें करता म्हाजे आमचें हें आसा कंप्लेंट आहा की तुमी आदले दीस आमकां जे पळयतात पळय तो बिल्डर आदले दीस तुमकां लेटर करता रोखडी तुमची हांगा टीम बसलेली आहा रोखडी तुमी पोस्टपोन म्हणून सांगता हें कितें ते आदले दीस बिल्डरा कडल्यान रिप्लाय कसो तुमी एक्सेप्ट करता व्हॉट्सअॅपवर तो कसं धाडूंक शकता काय आय एम नॉट फिलिंग वेल बरयला आनी डॉक्टर सजेस्टेड मी टेक बेड रेस्ट आमकां पळोवंक येता बेड रेस्ट तुम्ही आमची पोस्टपोन करता दुसऱ्या ऑफिसांनी करपाक जाय दुसरो सोडना ना हेचो एड्रेस दी खंयचो सांग आमकां आमकां रिक्वेस्ट टू ग्रांट सिक लीव एंड टेक डॉक्टर्स फिटनेस सर्टिफिकेट सगळें पळोवंक जाय आमकां आनी तेका डॉक्टरान दिले काय ना आतां तेणी तुमकां लीव धाडली आतां कोणें तें कितें सांगला डॉक्टर सजेस्टेड टू टेक बेड रेस्ट सांगले ते न्हू म्हणजे तो डॉक्टरा कडेन गेलो हांगा सर्टिफिकेट खंय डॉक्टराची हा विवो जॉईनिंग न्हू आतां हें एप्लाय करता तेणी आतां खरें सांगला काय फोटींग सांगला आमकां खबर ना तो आतां बिल्डरा कडेन सेटिंग केला काय आमकां खंय खबर आहा तुमकां काय कळटलें तेणी आतां लांब येतलें हांगा आपूण एटेच करपाक जाय न्ही बाबा हे पळय ही डॉक्टरान म्हाका बेड रेस्ट करपाक सांगला म्हणून ते खंय हांगा तो मागीर आतां वयतलो डॉक्टरा कडेन फ्री डेटेड घेतलो ते ना आमकां एड्रेस सांगले तो न्हिदला बेडीर न्हिदला काय खंय न्हिदला फाल्यां दिवाळी आनी काय परवा आमी न्हिदतना लेगी नाका जाल्ले तितले फाटी 4 फावटी आतां तुमी गेलो सेक्रेटरी म्हणटा कॅन्सल जालें जे टू वॉक कितें नाका जाल्लें हांव डिस्रिस्पेक्ट सेक्रेटरी आनी हे कितें नाका तेच पण म्हणल्यार 245 तेंचो रिसीव केले डॉक्युमेंट आमकां लेटर केन्ना पावतले पावला आजून ऑफिसान कोण ना पावूंक ना म्हाका लेटर पावूंक ना म्हाका इमेलूय करूंक ना इमेल केल्यार पळय व्हिडिओ तुका ही कंप्लेन हांवें केली 66 वन सारको करना म्हणून तेन्ना प्रथमेश व्हिडिओ आसलो तेका मेल केल्ली तेका सगळे कायदे सांगलेले तुमी पावर आपले मिसयूज करता तुका विजिलन्सान व्हरता म्हणून मागीर तुमी आतां डेप्यूट जाला पूण म्हाका रिप्लाय मेरेन येवपाक जाय न्हू हांव येवची नासलो म्हाजी आई बरी ना हांव रेट घेतलो हे कितें नाका तसलें पंचायत कशी मेळटली म्हाका पंचायत काम म्हणलें हांव रावता पणजे कशी मेळटली पंचायत गोंयकार म्हणटा तूं सेक्रेटरी तुजें तें जालें कॅन्सल टू फॉर्टी तो लेटर म्हणजे तो आमी कामाचो रावलो आमी कामाचेर रावले हांगा सर आतां हांव तो वचून रावता तिना इन्स्पेक्टर तुमी सांगलेलें तिना वचून रावता म्हाका काय सांगूंक ना राव ना तो वचून बसो रस्त्यार पंचायत हांवें सेपरेट कंप्लेंट तो म्हाका लागलो हो म्हाका लागला हांव अजय बोलतो म्हणून म्हाका कंप्लेंट सेपरेट म्हाजी म्हाका तुमी दिवना मेल कित्याक यूज करता नंबर आहा म्हाजो मेल आहा डीओपी तुका म्हाका मॅटर कॅन्सल जाल्यार मॅसेज धाडटा मॅटर पोस्टपोन म्हणून तो पण सेम आहा आनी तुका मेल केला हांवें हो प्रेसिडेंट माझ्या अजय कोलकर ऑफिस नंबर 312 थर्ड फ्लोर त्याचा ऑफिस सेम आहा प्लस हांवें इमेल केला कंप्लेन माझी कंप्लेन वापस तुमकां जर एक्झिक्युटीव पावर तुमकां पंचायत लागना तुमकां डीओपी लागना कोणूच लागना प्रत्येक फावटी ऑल नोटीसी काडटा जाल्यार आतां स्टॉप ऑर्डर काडात तेका आनी ज्या पद्दतीन तुम्ही इन्स्पेक्शन जायना तो स्टॉप काम बंद जाला काम चालू था काम बिफोर पावले पयलीं ते नंबर 8412 88 2570 माझी ईमेल आयडी आता सर माझ्या स्टाफाक पळोवंक ना इमेल हा ते कितें करता खबर ना तुमकां स्टाफ ते काय इमेल रिप्लाय तुमी करना एटीचो फोन मारलेले आमकां आमी दुसरी कामां करताले न्हू आमची आतां पाटांक डीओपी कडेन आसली ती आमी कॅन्सल केली दुसऱ्या मॅटरान ते सगळे आतां लेटर आतां मातशी आमी कितें एक्सपेक्ट करताले प्रथमेशान तरी करूंकूच ना तुमी जेन्ना आमकां लेटर जे धाडले इन्स्पेक्शन आमी खूश जाले कोण तरी आपलो पावर यूज करता म्हणून बरो व्हिडिओ आमकां दिसलेले तर तुमी आतां कितें म्हटलं की फुडली डेट आमी सांगतली म्हणून तुमकां फुडें सो ह्या डेट
तुम्ही सांगले ना ते सोड म्हाका ते हेचो एड्रेस जाय तो निजला बेड निजलाचो एड्रेस जाय तो म्हाका वचून फोन जाय तो आमी वयता तेका आपोल बिपोल घेवन तू दी एड्रेस दी तो ज्यूस बीन व्हरता तेका आमी तू ना एड्रेस दी आम्ही तिसवाडीन तसेच करता तिसवाडीन आमचे 66 भरपूर आम्ही तसे हे एक्सटेन्शन ऑफिसर आहा पळय ते सगळे वाट लायता तेका आमी गेट वेलसून तेका व्हरता बुके व्हरता तेका आपोल व्हरता सगळे व्हरता बिस्कीट बिस्कीट दी एड्रेस दी तर तुम्ही करपाचे तुम्ही आता इतलं व्हडलें ऑफिस तुम्ही इन्स्पेक्शन करपाचे ना न्हू म्हणून ते एक्सटेन्शन ऑफिसर गेला न्हू हे कितें नाका प्रत्येक पार्टी डेटीच काढी ना तो ऑर्डर काढटा जे पर्यंत इन्स्पेक्शन जायना ते पर्यंत काम बंद करून दिलें अजून 6 महिने झाले कोणाक जावले स्टॉक ऑर्डर काढच्या पयलीं ताका इन्स्पेक्शन करचें पडटा म्हणून तो सेक्शन 6 महिने इन्स्पेक्शनाक हेचो मिनींग हे ऑफिस हांगा व्हिडिओ ऑफिस कॉम्प्रोमायज जाल्लें एंटायर ऑफिस इज कॉम्प्रोमायज दिल्लीकारांक हांगा दिल्लीचो बोर्ड मार इस्प्रा म्हणून मार लिमिटेड व्हिडिओ म्हणून जे मारता हांगा इस्प्रा म्हणून मार आख्या ऑफिसाचे भायर तो टीसीपी तो जय जय थंय नाटकां करता हांगा नाटकां आणि कुमारगो आता तुम्हाला लागतं माझा आधी शेजारी थांबतो तो हाफ नंबर मागचं लोकेशन भेटले हांव नंबर वाडो सगळे दी आणि उद्या घेतले वयताय कापोल घेवन तुम्ही काय वता ना न्हू तुमचो स्टाफ जावन आमी वयता ते सगळं प्री प्लॅन कशें आमकां दिसान फुडली डेट दिसली न्हू तर म्हाका दिसता तेच जातले म्हाका तर दिसना ना तुमकां सर्टिफिकेट घालची फुडें तुमकां लो हायकोर्ट वचचें पडटा आनी हायकोर्टान डायरेक्शन घेतली लास्ट आमकां ऑप्शन तें आहा आमी एक्सपेक्ट केले तुम्ही जे चार्ज घेतला पळय आमी तुमकां मातशें 1 म्हयनो तुमी जावना तुमी नोटीस काडली तेच खाली आमी आमकडे दिसलें की हो तुमचे आहा म्हणून मग आपल्या एक्सटेन्शन ऑफिसुनी वाट लायता रिव्यू करपाक तुमची हे ना सिस्टम ना पेरोलाची अजून हे ओल्डच हे आहा ऑनलायन सिस्टम ना फिक्स मार्क करून मेळटा ती पेरोलाची घालपाक पोर्टलाचेर ना आता ते कोण ना ही फेक पण हांव सांगता कित्याक हांगा तेणी जर तेका डॉक्टरान सजेस्टेड फॉर बेड रेस्ट म्हटलं जाल्यार ते बेड रेस्ट सजेशनाचे लेटर आसपाचें न्हू ओवरऑल डॉक्टर बेड रेस्ट सांगतो ना तूं न्हीद रे म्हणून मागीर सोड तुम्ही कित्याक आयसर इम्पॉर्टंट आसलें तो फोटी म्हणून येता तो कॉम्प्रोमायज जाला काय ना ते चॅक करपाक जाय आसलें न्हू तेणी बिल्डरा कडल्यान कितें खाल्ला ना ते कळपाक जाय आसलें इन्व्हर्ट कशी केली तिने व्हॉट्सअपाचेर इन्व्हर्ट केली ईमेल केला तिने ईमेल केली तिने तारी ईमेल कसा करतलो हे बी एज्युकेशन म्हाका कळटा व्हॉट्सअप केला म्हणून सी काय जाल्यार तूं इन्व्हर्ट कशी करूंक शकता व्हॉट्सअपार इन्व्हर्ट कशी करूंक शकता व्हॉट्सअप डॉक्युमेंट दिस इज नॉट अ प्रॉपर मोड कम्युनिकेशन आनी सीक ना जाल्यार तरी हे लेटरूच दिवंक शकना तो आतां हांव सीक आहा म्हाका बेड आहा जाल्यार हांव हे लेटर इन्व्हर्ट कशें करतलो आनी तुमी इन्व्हर्ट केला तर मातशें आपय क्लर्काक गेली क्लर्काक इन्व्हर्टाक कशें कोणी घेयना पळय इन्व्हर्ट कोणी केला ते कोण लेटर भाव येयलो आनी कोण येयलो फ्रेंड येयलो तुम्हीच सांगला तुम्हीच कितें सांगला लीव तर सीक जाता मागीर दिता एप्लिकेशन आनी मेडिकल मागीर दिता हे मॅडम हे सर इन्व्हर्ट कोणी केला ते मातशें पळय सकाळी हांगा ऑफिसार विचारता इन्व्हर्ट कोणी केला आमचे चलो हो गया तुमचा नंबर सांग 170 पंचायती सरपंच नाटक करता म्हणून आमी या ऑफिसान हांगा बी तेच जाता जाल्यार कशें चलतलें पुलिस कॉल करतो
आमकां पावना सर अजून म्हाका जाल्यार पावना इमेलूय पावना मोबायलार पावना आनी ऑफिसानूय पावना आमी क्रॉस चॅक केलें ही पावना तो पंचायतीन गेला 3 म्हणून ताका मेळ्ळें न्यू डेट ताका कितले दीस दिवचे पडटा बिल्डराक नोटीस दिवचे पडटा 7 days आनी 5 days रावचे पडटा 7 दिसांत तुका प्रॉब्लम व्हडलो प्रॉब्लम आहा ते तेणी बॅड ड्रायव्ह मारला न्हू तो जातलो खबर ना आणि तुम्ही दुसऱ्या लोकांचं मागून घ्या डीओपी कडेन ते मागून घ्या ताका लागून म्हणजे एकलो आतां ऑफिसर हो कोण सादो एक्सटेन्शन ऑफिसर आख्खें ऑफिस हायजॅक करता सर एकूच मॅटर एकूच आहा इन्स्पेक्शन 66 आणि एकूच आहा आख्खे हितून तालुका बार्देजार आयटीतून आता तो कितले दीस बरो ना 7 दीस बरो ना मागीर तो 7 दिसांनी मागीर कमांड वयता धरतो आनी ते 15 दीस बरो ना काय सांगता तर मागीर तुमचे व्हिडिओ केन्ना इन्स्पेक्शन करची ना हें कितें नाका तशें न्हू येत ना जाल्यार मागीर कितें इन्स्पेक्शन करची ना येयना काय ना गेल्लो म्हणून येतलो काय गॅरंटी मनशाक वयना तो हायजॅक करता मरे हें नाका जाल्लें आमी जाय जाल्यार सांग सावड घेवपी तुका एक्सटेन्शन ऑफिसर जाय म्हणून बेगीन आमी सांगता आतां आमी 5 जाणां आतां वयता आमी दुसरे मॅटर आमी सांगता तिका धाड म्हणून दुसरो एक्सटेन्शन ऑफिसर अर्जंट तिच्या ऑफिसांत तेजेर आसा ना तेका नाकाय बी तो तेणी सेटींग केला हांव आतां आमी रिपेर करता तुवें म्हणलें न्हू 7 दीस तूं तो रावचो म्हणून म्हणजे हायजॅक करता ऑफिस न्हू ना तो इनवर्ट तो कोण घेवपी पळयता कितें आम्ही घातल्या कंप्लेनी 8 काय 9 मागीर आम्ही घातल्या कंप्लेनी 8 काय 9 आसा टीव्ही मनी आसा व्यक्ती दोनच व्यक्ती आता एक कंप्लेंट केलं इन्स्पेक्शन आणि माझे कितले पेंडिंग भायर हाडूंक ना गाडी खबर ना आमकां तर 23 कंप्लेनी आहा 23 वर 4000 करोडाचे प्रोजेक्ट 4000 करोडाचे आखे बार्देस काबार करपाचे नाजाल्यार आमी करता हाडटा पाटली आनी हांगा इस्प्रो बिल्डर हे म्हणून लिमिटेड म्हणून मारता सोपयता काबार मागीर आनी हांगा येना आमी ते कोर्टान पळोवया कांबलेचे सर हे एकूच आहा आज गांवचे म्हाका दिसता 15 तरी कंप्लेनी हां शिवोलेचे 4-5 आसतले मागीर सीएचे 4-5 रेवोडचे आहा 2 कोणाक स्टॉप नोटीस काडूना तर सोकत नोटीस काडूना 66 काडूना 66 ओरी काडूना म्हणून आमी 66 कोणे ना पंचायतीन कांय करूंक ना तुका जो पावर आहा तो यूज करपाक तुका स्टॉप नोटीस काडपाक पावर आहा तो काडपाक तुका तुजें ट्रेनिंग घेतलें तुम्ही सर हे कंप्लेनी सगळे मातशे तुमचे आता तुम्ही न्यू येयला तुम्ही ते सगळे कंप्लेंट तांकां सांगा लास्ट 6 म्हयन्यान जितले आरसीचे वयल्यान आसतले भुरग्यांचे न्हू हे इलिगल 6 मीटर रोडाचे जितले कंप्लेन आहा पळय तितले तुम्ही पळया पंचायतीन एकाय पंचायतीन अजून मेरेन इन्स्पेक्शन काडूंक ना आमी आतां कित्याक ह्या प्रोजेक्टान बिजी आहा म्हणून आमी हो धरला पूण बाकीच्या प्रोजेक्टान तेंच्यान काडूंक ना सर आनीक तुमकां सांगता हे प्रोजेक्टाक पंचायतीन शोकत नोटीस काडला शोकत नोटीसा की लायसन्स रिवोक करचें म्हणून तेणी रिप्लाय केला आनी ते शोकत नोटीसाक तो मागीर 66-7 आन्सर डीओपीन गेला 66-7 आतां जेन्ना हायकोर्टाची ऑर्डर आशिल्ली शोकत नोटीसीक तुका स्टे ऑर्डर मेळोंक शकना कित्याक इट नॉट अ डेमोलिशन ऑर्डर काडूना आतां हितून व्हडलो रोल आहा सेक्रेटरीचो त्या सेक्रेटरीन कितें केल्लो आसा आनी पंचायत बोर्डीन लायसन्स रिवोक करूंक ना आनी ते सब ड्युटीज आहा म्हणून तेंच्यांनी आतां प्रथमेशन आमकां रिपोर्ट दिली सब ड्युटीज आमी इन्स्पेक्शन करूंक शकना आतां आमकां तुजे पसून क्लियर आसा तुमचे ना इन्स्पेक्शन जालेंच सर आमकां कितें जाय जे आतां पंचायत मंडळाचे आहा पळय सगळे सपोर्ट करता ह्या प्रोजेक्टाक सेक्रेटरी जो आसा पळय सेक्रेटरीन जेन्ना पंचायत तेजो पावर आहा 113च्या अंडर 113 सेक्शन 130A7 तुमकां 7 दिसां भितर म्हणजे बेगीच्या बेगीन रिपोर्ट दिवपाक जाय की कितें पावर मिसयूज जाला इन्फ्रिंजमेंट ऑफ रायट जाला दुसरे कायदे हे जाला सो तुमी एक सर्क्युलर काडा नाल्यार एक मेमोरंडम व्हिडिओ सांगा की 113च्या नंतर आमकां रिपोर्ट दी म्हणून हेज्या बाबतींत कितें वायलेशन जाला आमकां तें दिसता वायलेशन जाला जे म्हाजी कंप्लेनान सगळें ते शोकोज नोटीस तर ते चॅलेंजींग केला पळय शोकोज नोटिसाक तितून रिप्लाय केलो आतां रिप्लाय सॅटिस्फॅक्टरी आहा काय ना ते आमकां खबर ना बट तो शोकोज नोटिसारी तो फुडें चॅलेंजींग केला तेजेर तुका स्टे बीन मेळना की हायकोर्टाची ऑर्डर आहा इट इज नॉट अ डेमोलिशन ऑर्डर 66-4च्या अंडर नासली ती डायरेक्ट वॉज अंडर 66-3 तरी पण 66-7 गेला तो तर इन्स्पेक्शन तुम्ही तर हांव कितें म्हाका पयलीं थंय इनवर्ट पाणी जाय मातसो ते कार्ड कोण लेटर दिवन गेला हें पळय ती हांवें कोण इनवर्ट जालां तें पळय कितें जालां तें मातशें आनी सर हें पळय आयज नोव्हेंबर 22 तुमच्या कॅलेंडरार कितें बरयलां बिफोर परफॉर्मिंग एनी टास्क
स्टॉप फॉर अ मुमेंट, थिंक ऑफ द इफेक्ट इट विल हॅव अँड देन बिगिन. हेच केला काय त्यांनी? चितला काय? हा चितले त्यांनी, रावलो तो मातसो चितले हा कितें करू, मागीर कितें शिकलो हय जालें न्हू. तो 22 तारखेचो ह्या बरो एअरपोर्ट मेल केला पळय तिणी, हांव ते पळय वता पळय कितें आवडटा बीन तेका. आनी सर मातसो रिपोर्ट घे 113च्या अंडर सेक्रेटरी मेमोरंडम कितें धाडा, मातसो सेक्रेटरी रिपोर्ट दिना. ते व्हेरी इम्पॉर्टंट सर. आणि 23 कंप्लेनी आहा सगळ्यांचे तुमकां हांव तुमच्या व्हॉट्सएपाचेर आयज सांजचे 7 पर्यंत तुमच्या सगळ्या कंप्लेनीचे फोटो तुमकां व्हॉट्सएपार धाडटा. बरें हे सगळे धाडटा तुमकां आमी हेच करतात. हांगा सकयल रूम पळयता एक कोण मेळटा हांगाच रावता आमी आसता तो तें करता हांगा तेच जाता न्हू. धाडटा बरें फक्त आयज टीम अलॉंग विथ मनोज पवार तुमच्या कडेन येयलेले, नेमके कित्या खातीर येयले तुमच्या कडेन? आयज जे आर्टीची टीम हो मनोज पवार हो तुमच्या कडेन आयज मेळपाक येयली व्हिडिओन, कितें रिजन कितें मेळपाचें? इन्स्पेक्शन म्हाका आमचे इन्स्पेक्शन टीम मेंबर इन्स्पेक्शन ऑफिसर आमकां नोट जालो की आमी मुखार कितें गेलो तो अकॉर्डिंगली आय हॅव इन्फॉर्म द पंचायत दॅट इन्स्पेक्शन इन्स्पेक्शन आमी केन्ना दवरतले? सम पिरियड इमिडिएट. But what reason he gave for sickness? He said on the sick note. Only the sickness. The reason they can't follow. The inspection report is can valid. Inspection म्हणून एक ना valid copy. Sick leave can valid. Sick leave. Inspection आला. त्या inspection आयज काढले आणि sick leave आयज होतं. So he was knowing first की तुम्ही inspection असा म्हणून. Inspection आमच्याकडे He knows, but then my child or दुसऱ्या दिवशी म्हणून सांगून that I am on leave, I am on sick, so आनी कोण inspection करा म्हणून. What sir? He said on the sick note. No, he is sick. I can agree. He is sick, but त्याच्या बद्दल बाबा त्याने थोडा चार्ज दुसऱ्या घेऊ पडतो. पण अदर ऑफिसर बाबा आय एम सिक तू वता आणि इन्स्पेक्शन कर न्हू. Extension officer दुसरं extension officer तो ही medical problem. So how many inspection officers are there? Two. So both are on leave now. And at the same time. Pwede to ako. Hindi pwede regular dito medical leave lahat. So pwede rin dito. Same office. More are dito. Okay, so the next inspection can go there. When he get recover. My estimate. In the also. And we forgot. Resignation. Video to practice. मनोज भाऊ आज तुम्ही सगळे आमची टीम व तुम्ही स्वतः हांगासर आज व्हिडिओन मेळपाक गेलेले विजीट दिवपाक कितें रिजन मेळपाचें? आयज आमी एक्चुअली कामुर्लेचे इन्स्पेक्शन आसले सायट इन्स्पेक्शन व्हिडिओन दवरलेले 22 तारखेर 3 सुमार. सो 3 सुमार आमी पंचायतीन गेले. 3 सुमार पंचायतीन गेल्यार तेच्या पयलीं आमचो नुबट थंय गेलो कित्याक आमकां 3 जाणांक मार्क केल्ले तेंच्यांनी नुबटाक केल्ले कित्याक तेचो आनी विलेजरांची एक कंप्लेन आसली. अजयान सेपरेट कंप्लेन घातलेली कित्याक व्हिडिओ हें करिना म्हणून एक्शन घेयना म्हणून आनी एज अ पार्टी प्रेसिडेंट म्हाका येयली. आमकां येयले की 22 तारीख इन्स्पेक्शन आसता. तो थंय गेल्यार तेका 2:45 सुमार सेक्रेटरी तेका लेटर दिता की हें आसा इन्स्पेक्शन आहा तें पोस्टपोन जालां.
आता हे लेटराचेर बरयला आयज 22 तारखेचे इन्स्पेक्शन आयज 22 तारीखूच पोस्टपोन म्हणून सांगले. आता पोस्टपोन म्हणून सांगले जाल्यार हांगा रिजन आसा की तो एक्सटेन्शन ऑफिसर 1 आसा पळय, तो एक्सटेन्शन ऑफिसर 1 खंय तेणी लीव मागल्या, तेका खंय बेड रेस्ट सांगल्या डॉक्टरान. आता तेणी बेड रेस्ट मागला म्हणून डॉक्टरान तेका सजेस्ट केला म्हणून जाल्यार हांगा तिसरी पेज काय ना, सर्टिफिकेट तेणी काय लागना, ते म्हणटा ते मागीर लायता. ओके बरें हा. आता आमी जे हेतून गेले पळय, आता हे जे इन्स्पेक्शनाचे हा पळय, अजून म्हाका लेटर पावूंक ना, अजयकूय लेटर पावूंक ना. आता हो नुबट थंय पंचायतीन गेलो तेन्ना तेका लेटर मेळ्ळें, 2:45 तेका लेटर मेळ्ळें 3 इन्स्पेक्शनाक इन्स्पेक्शन पोस्टपोन म्हणून. आता अशेंच हेच्या पयलीं आमी जे कंप्लेन केल्ले पळय, हेच्या पयलीं हांगा 4 तारीख एक हें आसलें, 4/10 हे 4/10ची सायड इन्स्पेक्शन आसा. हेच्या पयलीं एक लेटर आसलें, त्याच्या पयलीं 9व्या म्हयन्यान एक आसलें आनी एक इन्स्पेक्शन आसलें 13/9. सो तें सुद्दां तेंच्यांनी पोस्टपोन केलें. एवरी टायम हांगाल्यान व्हिडिओ ऑफिसांच्यान आसा पळय, हें कंटिन्युअस हांगा हें आसा पळय ती पोस्टपोन जायत आसा, कितें इन्स्पेक्शन आहा ती पोस्टपोन जायत आहा. आतां ही इन्स्पेक्शनां पोस्टपोन कित्याक जाता? हांगा आमकां तरी दिसता की हें जें ऑफिस आसा व्हिडिओ ऑफिस हें कॉम्प्रोमायज जाल्लें आहा. जशी पंचायत कॉम्प्रोमायज जाला, जसो TCP मिनिस्टर विश्वजीत राणे कॉम्प्रोमायज जाला, जसो बीजेपीचो सरकार ह्या इस्प्रावाक लागून कॉम्प्रोमायज जाला, तशेंच हें आयज व्हिडिओचें ऑफिस सुद्दां कॉम्प्रोमायज जाला हें आमकां तरी दिसता. कित्याक 3 फावटी जर तुम्ही पोस्टपोन करतात, लास्ट मुमेंटाचेर कॅन्सल करता, जाल्यार हेतून कितें तरी गडबड आहा आनी तुमी इन्स्पेक्शन करपाक भियाता. हेच्या वयल्यान इतलें प्रूव जाता की इस्प्रावाचो जो कन्स्ट्रक्शन आहा, मेगा कन्स्ट्रक्शन आहा, तें इल्लिगल आहा. आनी तेकाच लागून लास्ट 7 म्हयने जाले हें जे इन्स्पेक्शन आहा तो डेप्युटी टाउन प्लॅनरूय घेना, पंचायतूय घेना, BDOय घेना. हेच्या वयल्यान आनी एक सिद्ध जाता की हो जो बीजेपीचो सरकार आहा, जो गोंयकारपणाचे गजाली करता, स्वयंपूर्ण गोंयचे गजाली करता, गोंयकारांचे गजाली करता, हो सरकार घाटयांचो सरकार जाल्लो, हो सरकार दिल्लीकारांचो सरकार जाल्लो आनी ह्या सरकारान सगळें भाड्याक काडलेलें आहा. आनी हो भाड्याक पडलेलो आहा सरकार. हो प्रमोद सावंताचो बीजेपी सरकार लिटरली दिल्लीकारांच्या फुड्यान लोटांगण घातलेलें आहा. कित्याक हे आयज एका इस्प्रावाक वाचूंक, एका कन्स्ट्रक्शनाक वाचूंक आख्ख्या गांवाचो विनाश करता आनी आख्खी डिपार्टमेंटां फ्रॉम पंचायत, फ्रॉम BDO, TCP सगळीं डिपार्टमेंटां हे कॉम्प्रोमायज करता, कॉम्प्रोमायज जाल्लीं आहा. सगळीं बिल्डराच्या बॉल्सान आहात. आनी सगळ्यान इम्पॉर्टंट म्हटल्यार हांगालो जो MLA निळकंठ हळर्णकर जो MLA आहा, जेका आमी लेटर केल्लें, वचोन लोक गांवांतले लोक वचोन तेका सांगलेलें की असो प्रोजेक्ट येता, जो एक्चुअली तेणे पळोवपाक जाय आसलें, आमी रस्त्यार येवपाक जाय नासले, तेणे अडोवपाक जाय आसलो आपलो गांव अडोवपाक. ज्या कामुल्ल्यान तेका सगळ्यांत चड मतां पडटा, ज्या कामुल्ल्यान जातीचे राजकारण निळकंठ हळर्णकर करता, त्या कामुल्ले वाचोवपाचें काम ह्या निळकंठ हळर्णकराचें आसलें. पूण हो निळकंठ हळर्णकर जो मिनिस्टर आसा आनी खोतयेचो MLA आहा पळय, हेणे सगळ्यान व्हडली गद्दारी लोकां वांगडा केल्ली आहा. आमी ताका लेटर केलें, त्या नंतर त्यांनी आमच्या नुबटाक आपयलो, त्याच्या ऑफिसांच्यान फोन येयलो की MLAन कितें रिप्लाय केला, तो रिप्लाय व्हरपाक यो. रिप्लाय कितें केला निळकंठ हळर्णकर, हो बोंडो काय कोण तो खबर ना म्हाका. आनी रिप्लाय कितें केला, TCP विश्वजीत राणेक एक लेटर मार्क केला की अशी अशी आपणाक कंप्लेन येयला, कायंडली लूक इनटू द मॅटर खंय. अरे कसली बायजाणपण ही, गांव हांगा काबार जाता आनी तूं लेटर करता, ताका लव लेटर करता विश्वजीत राणे. हांव हे पळय म्हणून तुका येवपाक जायना, तुज्यान कापासतात ना, तूं सायडीचेर अजून मेरेन कित्याक येवंक ना, वोट घेतलाय मरे थंय लोकांची, जातीचें राजकारण करता मरे तूं, कित्याक येवंक ना, पंचायत तुजी मरे, तो कोण तो पांडू काय कोण तो सरपंच आहा तेच्या तोंडान केक बरोवपाक बरो पावलो मरे तूं बड्डे. आनी तुका हांगा इन्स्पेक्शन करपाक येना आनी आपूण तेतून इनवॉल्व ना म्हणून म्हाका सांगता तो भितर येयला, म्हाका सांगता आपूण तेतून इनवॉल्व ना बिल्डरांच्या भानगडीत. पण हांव सांगता तूं इनवॉल्व आहा. तुम्ही हांगा सेटिंगा केल्यात, तुम्ही गांव भाड्याक काडलो, गांव विकपाक काडलो दिल्लीकारांक. आनी निळकंठ हळर्णकर हेका सगळ्यात इम्पॉर्टंट जबाबदार आहा. ज्या निळकंठ हळर्णकरान कोलवाळची वाट लायली, सगळे स्क्रॅप यार्डवाल्यांक हाडले, मुशीर सगळे आख्खी बस्ती गेले, आख्खे कोलवाळची जशी पाड घातल्या पळय तशी थियेची जशी आतां पाड घालपाक सोदता, घाल्याकी बस्ती हाडली पळय, तसो जो निळकंठ हळर्णकर आयज कामुल्लेची वाट लावपाक सोदता. म्हणजे हो निळकंठ हळर्णकर थिये कॉन्स्टिट्युएन्सीचो एकूय गांव सोडपाक सोदिना. आनी ही नालायकी ह्या निळकंठ हळर्णकराची चड जाल्ली आसा. तो ओगी रावता, हांसपाक कळना तेका, तो ओगी रावता थंय मोनो कसो आनी मू करता. ती नाटकां पळय निळकंठ हळर्णकरान बंद करपाक जाय. आनी CM प्रमोद सावंताक इतलेंच सांगता की तुमी आयज बीजेपीचो सरकारचे गांवाचे गांव तुमी नश्ट करता, जशी हे BDO ऑफिस हांगाय तुम्ही आयज कॉम्प्रोमायज केल्ले आहा. पंचायत मिनिस्टर माविन गुदिनो कालूच आमी सांगला तुमचे BDOचे तुमचे पंचायतीचे वेबसायटीचेर कसले सायटी चलतात ते चेडवां विकतात. हेंच तुम्ही करता, तुम्ही चेडवां विकतात नाल्यार प्रोजेक्ट विकतात, दोनूच कामां करता. लोकांच्या कामाक लागून काय ना.
म्हणजे प्रॉस्टिट्युशनूय आता पंचायतींनी चालू जालें, बिल्डरां खातीर सेटींग तर तुमचे जाल्लेच आसात आनी तो विश्वजीत राणे हो लिपला. हे विश्वजीत राणे असेंब्लीन आमच्या आमदाराक सांगलेले की आपूण येतलो आनी असेंब्ली सोंपल्या उपरांत येतलो, असेंब्ली सॉरी चलताना येतलो आनी ते सायडीचे इन्स्पेक्शन करतले. आजून थंय तोंड दाखोवंक ना. त्याच्या उपरांत तेच्या बंगल्यार आमची मिटींग जाली, थंयसर ताका वचून ताका सांगलें, तेणी आमकां प्रॉमिस केल्लें की सगळे आपूण इन्स्पेक्शन करून घेता, प्रोजेक्ट बंद उडयता म्हणून अजून मेरेन बंद पडलेलो ना. सो हेच्या वयल्यान हे इतल्या लोकांनी लक्षांत दवरपाक जाय की हे जे बीजेपीचो सरकार आहा जो गोंयकारपणाची गजाली करता, गोंयकारांक राखपाचे गजाली, हे गोंयकारांचे न्हू, हे दिल्लीकारांचो सरकार जाल्लो, बिल्डरांचो सरकार जाल्लो, हो बस्तेवाल्यांचो सरकार जाल्लो. आनी हो जर व्हिडिओ आता जर परते तेणी आतां सांगता 7 दिसांनी कितें इन्स्पेक्शन काडटा म्हणून, जर तो इन्स्पेक्शन काडिना ह्या हेचेर हांगा पार्टी हाडून लायतले आमी इस्प्रावा बिल्डर म्हणून. इस्प्रावा बिल्डर ऑफिस म्हणून मारताले, तशेंच ते जयदेवाच्या ऑफिसान मारताले. सगळीकडे कित्याक ही बिल्डिंगूच इस्प्रावाची जाल्ली आहा, ही बिल्डिंगूच दिल्लीकारांची जाल्ली आसा. नाना काडून लोकांक तुमी गोंयकारांक फोंडान घालतात आनी अशेंच वयर वयर चडयतात, दीस वेस्ट करतात, काबार करून उडयला आख्खे सगळे. सो ही वॉर्निंग परती हे व्हिडिओ घालता ताका फर्स्ट टायम ताका सांगला आमचे बाकीचे जे 23 कंप्लेनी आहा ते 23 कंप्लेनीचे व्हॉट्सएप ताका आयजूच आमी धाडटले. म्हाज्या मोबायलार म्हाज्या व्हॉट्सएप वयल्यान ताका पर्सनली धाडटलो आनी आमकां तेजेरूय तेणी एक्शन घेतलेली जाय. कमलिंगाच्या प्रोजेक्टाचेर कितली इन्स्पेक्शन सध्या काडली? आता 3रे इन्स्पेक्शन काढले आणि ते कसे सुद्धा जोक ऐका तुम्ही. पहिली 13/9 तारखेचे काढले पळय, 13/9 म्हणजे पहिले 13/9 तारखेक काढले पण त्यांना 12 तारीख आमकां लेटर येता इन्स्पेक्शन पोस्टपोन म्हणून. मागीर काढले 4-10 तारीख काढले 3-10 तारीख आमकां लेटर येता इन्स्पेक्शन पोस्टपोन म्हणून. आणि आयज 22 तारीख इन्स्पेक्शन आहा जाल्यार 22 तारखेक अजून आमकां लेटर मेळोंक ना. तेका एकट्याक मेळच्या पंचायतीन गेलो म्हणून की इन्स्पेक्शन पोस्टपोन म्हणून, कॅन्सल म्हणून. म्हणजे हे कितें म्हणजे भियातात ना 7 महिने झाले बीडीओ भियाता इन्स्पेक्शन करपाक, पंचायत भियाता इन्स्पेक्शन करपाक आनी तो डेप्युटी टाउन प्लॅनर भियाता. म्हणजे ह्या दिल्लीकारांक कामुल्ले गांव विकपाचो हेचे षडयंत्र आसा आनी हो निळकंठ हलर्णकर भितर वांगड्यान त्यांच्या ऑफिसान बसून सगळी सेटिंगां करता. हो आरोप आहा आमचो. आनी निळकंठ हलर्णकरान हितून कितें तरी साजेदारी आहा, पार्टनरशीप आहा, सगळी गुड्डी केल्ली आसा, कितें तरी उखललेले आरोप आमी डायरेक्ट निळकंठ हलर्णकरांचेर घालता. घाल डिफेमेशन केस पळयता तुका आमी. सो ह्या प्रोजेक्टाचेर डायरेक्ट वयल्यान आता आमी सगळे वयल्यान म्हणजे हांगाच न्हू, वयलो बापूय तेंचो हा मोदी आनी शाह बसला पळय थंयच्यान हे सगळें चलता, हें गोंयच्यान चलना. हे एकड पुतली हे जे अणेका कितें तू चिरीमीर 5%, 10% कितें थारयले जाले हे सगळे खाल्लेले 5-10%. आनी वयल्यान सगळ्यांक सेटिंगा वयल्यान दिल्लीच्यान जाता, ताका लागून आख्खे गोंय दिल्लीकारांक विकलेले. वयता ते गांवांत तूं मैड्या वच, आख्खे मैड्या दिल्लीकारांक विकला. आजगांव वच, आख्खे आजगांव दिल्लीकारांक विकला. शिवोले पळय, आख्खे शिवोले दिल्लीकारांक विकला. प्रत्येक गांव हांगा हेका विकलेलो आसा, दिल्लीकारांक विकलेला. हेचो मिनींग हे डबल इंजिन सरकार, हे डबल इंजिन डबल धोका करता, डबल डिस्ट्रक्शन गोंयचे करिता. आज तुमी It is offense to buy the property by Delhi Karabundama. I agree with you. तो आन्सर करता सर. एक मिनिट तुझे सांग, एकूच मिनिट. ब्लॉक डेव्हलपमेंट ऑफिसर जे आयज मेळपाक येयले तेन्ना आतां कितें सांगलां तुमकां की आतां सेकंड इन्स्पेक्शन काडटा ओ आता त्यांनी सांगला सेकंड इन्स्पेक्शन काडटा कित्याक तो आता कोण बॅड ड्रेस आहा पळय त्याच्या कडेन मेळपाक वचपाचें, तेजो एड्रेस घेतला आतां तो कोण तो तारीख आहे, कोण तो खरोच बॅडीचेर न्हिदला काय आनी खंय न्हिदला पळय आमकां पळोवपाक जाय. कित्याक आमकां तरी डावट आसा की हांगा हो एक्सटेन्शन ऑफिसर कॉम्प्रोमायज जाल्लो, हे ऑफिस कॉम्प्रोमायज जाल्लें आनी हे इन्स्पेक्शन कित्याक काडलां हें सांगता. अजेन सगळे कायदे सांगून आख्खो पंचायत राज सगळे कायदे मांडून तांकां लेटर केल्ले की बीडीओ आपली पावर आसा ती मिसयूज करता म्हणून. ते लेटराक भिवन थंयच्यान मागीर डीओपीन हांगा मेमो काडले आनी ते मेमोक लागून हेंच्यांनी नाईलाजाक हे इन्स्पेक्शनाची नाटकां केले. हे इन्स्पेक्शन सारकें न्हू, हे नाटकां. कित्याक तांकां खबर आसली आमी लेटर काडटले आनी आदल्या दिसा आमी कॅन्सल करतले म्हणून. हे सगळे सेटिंग, सगळे ड्रामा, हे सगळे बिल्डर चलयता तशें चलताय. इन्स्पेक्शन ऑफिसर्स कितले आहा तर? 2 आसा. एकटो म्हणटा तो पयलींच्यान लिव्हेर आसा पळय तो सीक लिव्हेर आनी हो आतां इमर्जन्सी सीक लीव जाल्ली आसा. सो आनी कोणाक चार्ज दिवंक शकना ते? आतां आमी ताका सांगला फुडले फावट जर तो आतां येना तर तो जर फाल्यां सीक पडलो, तो कोमान गेलो आनी कितें जाल्यार तूं कितें करतलो? आमी ताका सांगला तूं पयलीं डीओपी कडेन वच, डीओपीक तूं सांग की बाबा आपणाक दुसरो एक्सटेन्शन ऑफिसर जाय. आनी आमकां जर ह्या एक्सटेन्शन ऑफिसराचेर आतां विश्वासूच उरलो ना. आतां आमची 5 डीओपी कडेन दुसऱ्या मॅटरान आतां हें आसा, अपॉइंटमेंट आसा. आमी तिका डायरेक्ट सांगतले की आमच्या इन्स्पेक्शनाक कोण तरी बरो क्लीन ऑनस्ट एक नॉन करप्ट आनी क्लियर इमेज आसलेलो एक्सटेन्शन ऑफिसर आमकां दी म्हणून कामुलेच्या मॅटरान. कित्याक हो मॅटर सादो ना, हो मॅटर वयल्यान मोदी अमित शाह पासून सगळ्या कडल्यान हांगा सकयल पावला. सो इन्स्पेक्शन ऑफिसर रिकवर जाय सर? आमी रावचे ना. आमी सांगला 7 दीस आमकां जाता तितले बेगीन जाय. कित्याक आतां 7 म्हयने जाले. तूं दुसरो एक्सटेन्शन ऑफिसर गोंयच्यान खूब बीडीओ आसा, सगळ्या 12 तालुक्यांनी आहा, सो थंयच्यान हाडून आमकां दी एक कोण तरी. आता आमी बीडीओ ऑफिसान येयल्ले हांगा रिगार्डिंग कामुर्लेचे जे आमचे
मॅटर आसले त्याची सायड इन्स्पेक्शन आसली 22 तारीख आमकां इन्स्पेक्शन करता म्हणून सांगलेले. आतां आमी थंय गेले जाल्यार आमकां कळ्ळें की इन्स्पेक्शन कॅन्सल जालें बिकॉज एक्सटेन्शन ऑफिसर सीक लीव मागला. सीक आसा डॉक्टरान आपणाक बेड रेस्ट कर म्हटलां म्हणून. आतां तितून कितले खरें आहा खोटें आहा तें आमकां कळटलें. आमी तेच्या घरा वचून पळयतले तो खरोच बाबा न्हिदला काय कितें आला तें. सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टंट गजाल म्हणल्यार हे आतां थर्ड टायम हे इन्स्पेक्शन पोस्टपोन जाल्लें आसा. हेच्या पयलीं 13/9/2023 ह्या दिसा इन्स्पेक्शन आसलें ते 12 तारीख आमकां नोटीस धाडून पोस्टपोन केलें. मागीर 4/10/2023 ह्या दिसा इन्स्पेक्शन तेची नोटीस आमकां 3 तारखेक मेळ्ळें आनी आयज 22 तारखेची इन्स्पेक्शनाची आहा तेची नोटीस आमकां 22 तारीख मेळ्ळें. सो हेच्या वयल्यान आमकां तरी दिसता की हे ऑफिस खंय तरी कॉम्प्रोमायज जाल्लें आसा. हे बीडीओचे ऑफिस जशी पंचायत कॉम्प्रोमायज जाला, जसो टीसीपी मिनिस्टर विश्वजीत राणे कॉम्प्रोमायज जाला, जसो प्रमोद सावंताचो सरकार कॉम्प्रोमायज जाला, जशी पंचायत कॉम्प्रोमायज जाला, निळकंठ हलोलकर एमएलए थिवीचो कॉम्प्रोमायज जाला, तशेंच बीडीओचे ऑफिस आनी टीसीपीचे ऑफिस ही सगळी कॉम्प्रोमायज जाल्ली आहा. आनी हेंच्या सगळ्यांचेर आतां इस्प्रॉवा लिमिटेड म्हणून पाटी मारपाची बोर्ड मारपाचो तितलोच टायम उरलेलो. ही सगळी हांगा सेटिंगां जाल्ल्या कित्याक हो प्रोजेक्ट इल्लिगल आहा म्हणून सगळ्यांक खबर आहा. आनी तेकाच लागून खंयचेच डिपार्टमेंट आख्ख्या सरकाराची डिपार्टमेंटां हांगा इन्स्पेक्शन करपाक सोदिना. हेचो मिनींग हे सरकार दिल्लीकारांच्या फुड्यान भाड्याक पडलेलें आहा. हे सरकार दिल्लीकार चलयता, ह्या प्रमोद सावंताक दिल्लीकार चलयता, विश्वजीत राणेंकर चलयतात ताणें सांगपाची गरज ना. आनी हो जयदेव कल्लो गुड्डीसांव मनीस तो सगळ्यांक खबर आहा. ही सगळी जी नाटकां आहा पळय ही सगळी खंय ना खंय तरी एक्सपोज जावपाक जाय, लोकांक कळपाक जाय. आमी आतां ताका सांगला आनी 23 कंप्लेनी आमचे ते 23 कंप्लेनी व्हिडिओक सांगला की तुका आमी व्हॉट्सएपाचेर धाडटले. ऑलरेडी फायली तेंच्या भितर आहा कित्याक ते ताका मेळचे ना. तो पळय सोडटलो 8 दीस काडटलो फक्त फायली सोदपाक. ताका हांगले व्हॉट्सएपाचेर धाडटा तेच्या भितर तूं एक्शन बेगिनातले घे. थिवी पंचायतीन आसा, आजगांव पंचायतीन आहा, शिवोली पंचायतीन आहा, रेवाड्या पंचायतीन आहा आनी ही कांबुले पंचायतीन. हे 5 पंचायतींतले कंप्लेनी सध्या हांगा इन्वर्ट जाल्ल्या. त्या कंप्लेनीचेर तेणी एक्शन घेवपाची म्हणून आमी डिमांड केल्लो आसा. आनी तशेंच इन्स्पेक्शन जाता इतले बेगीन इन्स्पेक्शन इन्स्पेक्शन काडून जर एक्सटेन्शन ऑफिसर हांगा ना जाल्यार दुसरे एक्सटेन्शन ऑफिसर घेवन ते इन्स्पेक्शन कंप्लीट कर आनी आमकां रिपोर्ट दी म्हणून आमी सांगलेले. आनी तो सध्या तरी एग्री जाल्लो. पूण आमकां हे एग्रीमेंटाचेर मात सुद्दां विश्वास ना कित्याक हे 7 म्हयने फोटिंगपणां करीता. हो सरकारूच फोटिंग लोकांचो आनी हांगा ऑफिसर बसल्या पळय ते फोटिंग जाल्ले आहा. ते हांगा लोकांची सॅलरी घेता पूण काम लोकांक लागून करिना, काम दिल्लीकारांक लागून करता. पंचायती लोक निवडून हाडटा कोण? गोंयकार. आनी काम कोणाक लागून करता? दिल्लीकारांक. हे हांगा सध्या जाल्लें आहा गोंय. सगळं फोटो घेवपाक